मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बॅक टू माय चॅनल. कशा आहात तुम्ही? सो सकाळ झाली, असा टाइम झाला 8. जस्ट ऋतिक आत्ता गेला स्कूलान. ओके, आणि आम्ही आता करता ब्रेकफास्ट. आयज बिगिनात करता ब्रेकफास्ट. 8 झाली न्ही, जाल्यार आम्ही 9 बी करता ब्रेकफास्ट. यो बिगिना जसं आयज केला पनीर पराठा. म्हाका काल कमेंट येयली की पनीर पराठा रेसिपी शेअर कर म्हणून. हांवें ऑलरेडी शेअर केला. हांव लिंक धाडटा. काय ना, काल तुमकां हांवें स्टफिंग दाखयलात न्ही, ते फक्त तेच स्टफिंग इतलेंच. आता मागीर गव्हाचें पीठ घालून मागीर भितर स्टफ करपाचें आनी लाटपाचें. बरें आता ट्राय करात, भुरग्यांक खूब आवडटलें. टिफिनाक बीन ते करून दियात तुमी. ओके, सो आयज बिगिना आमचें सकाळ जालें. मम्मी गेला न्हांवपाक. हांव बसता च्या पिवपाक. टायम जालो आमकां भायर सरूंक जाय आसलें 8. सो आयज आमी वयता कोलवा फार्मा. थंय वयता आमी आयज. सो म्हटलें ऋतूक ना, ऋतूक खबर ना आमी वयता म्हणून आयज. आनी तो बॉब मारतलो, तो खबर ना. आनी सांजचें बी अशें वचप बीन आतां एग्जाम न्ही, ताका लागून इफ सांजचें बीन गेले न्ही मागीर थंयच वयता मागीर अर्दो दीस. आनी फाल्यां एग्जाम आनी तशी बरो सकाळचें मातशें वचची आनी येवया म्हटलें. सो आमकां खूब जाणां इनवायट केला यो म्हणून थंयसर. आनी आमी केन्नाच वचोंक ना कोलवा फार्मा. आयकलां पूण केन्ना अशें वचोंक ना आमी कोलवा फार्मा. सो म्हटलें आयज या म्हटलें, वचून पळोवन येवया कशें कितें आहा तें. रोखडी येतली आमी, कित्याक ऋतूक पावच्या पयलीं आमकां हांगा पावूंक जाय ताका लागून. सो वचून येवया. आनी आमचे एक फॅमिली आसा, तुमी पयलीं आमी गेलेली हेंचे 25th वेडिंग एनिवर्सरी SP रॉड्रिगीज म्हणून. तेंचें घर थंयच आहा कोलवा. सो तेंगेर वयतली आमी. तुमी म्हटलां की जेन्ना तुमी येतली पळय सर कोलवा यो म्हणून आमगेर. सो काल ती रातचें थंय लोकेशन बी धाडला आमकां, थंय घराचो एड्रेस बीन. सो लागीं आनी थंय वचून तेंगेर वचून मेळोन येवया म्हणून. देवाची पुजा केली ताणें. आतां मम्मी गेला. आतां मागीर हांव ब्रेकफास्ट करून मातशें न्हांवन येतलें हांव. आनी घरची कामां तशी आसा, कांय ना. झाडू मारपाची पुसपाची थंय मागीर पळोवया म्हटलें येवन. ओके, सो दाखयता तुमकां आजचें ब्रेकफास्ट. आनी आमचो शिव रेडी जाल्लो आसा. दाखयता तुमकां मागीर. मातसो राव खंय, मातसो राव खंय. ओके, चला ब्रेकफास्ट करया. ओके, सो इतलें बेगिना म्हाका जायना खावपाक. तुमकां खबर आहा न्ही, म्हाका लेट अशें 9 बीन जाय कितें खावपाक बीन. इतलें बेगिना जायना. पण एट प्रेजेंट न्ही एकूच पराठा खातलें हांव. मागीर थोडेशें टिफिनान घालून व्हरतलें हांव, म्हणजे डब्यान घालून व्हरतलें. गाडयेन बिडयेन भूक लागला आमी खावपाचें, हय का न्ही. ताका लागून दाखयता तुमकां आयचें स्पेशल ब्रेकफास्ट पराठा. हें पळयात, अशें खावंक बरें लागता. नाजाल्यार तुमी रायता बीन करूं शकता. रायता नाजाल्यार बेश्टी पिकला वांगडा बी खावंक बरें लागता, कळ्ळें न्ही. अशें खाल्यार कांय ना, टोमॅटो केचप वांगडा बी तुमी खायात बरें लागता. ओके, सो आमी कितें करता पयलीं ब्रेकफास्ट करता बेगिना की ऑलमोस्ट टायम जाल्लो न्ही, ताका लागून टायम जाल्लो आसा. आमकां बेगिना भायर सरूंक जाय. ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर मेळटा तुमकां आईक बी अशी जाता तुमकां मागीर मेळटा. ओके, चला. तो आमी भायर सरला वचपाक. मम्मी येना म्हणपा आली. हांवें म्हणलें यो, केन्ना मागीर अशें पळोवंक मेळना न्ही परत परत. सो आयज शिवाक टायम आसा म्हणून आमकां व्हेलें ताणें. असलें पळोवंक मेळटा तें बी इतलें पळय कोलवा. यो म्हटलें. ऋतीक बेजारतलो. ऋतीक जेन्ना व्हिडिओ पळयतलो पळय हांव बेजारतलो, आपल्या उरना म्हणटालो. इफ अशें स्कूल बी आसल्यार न्ही, एग्जाम बी ना जाल्यार न्ही, हांव ताका व्हरपाचें आयज हॉलिडे घेवन. एग्जाम न्ही ताका लागून. आनी फाल्यां हिंदी पेपर. आयज फूल डे घेवन बसूंक जाय हिंदी. आनी ओके, भायर सरला. आनी खूब जाणांक खबर उरचें ना कोलवा फार्मा म्हणजे कितें. म्हाका पयलीं कांय खबर नासलेलें शुनाक. फ्रेंड घेवन गेल्लो. हो गेल्लो खंय पयलीं 18 वर्सां पयलीं. हें फिस्ट कितें खबर आहा, हें फिस्ट ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ इन्फांट जिजस. इन्फांट जिजसचे वेग स्टॅच्यूज आमी काडटात आनी अशें हें करतात. सो इतलें म्हाका डिटेल खबर ना. जे हांवें वाचलां गुगलान तें तुमकां सांगलां. पण हाती तेंची इन्फांट जिजस आसता खबर पयला हांवें. तो एक फादर अशें घेवन भोंवता, हय तितलें म्हाका खबर आहा. सो तें एक फिस्ट आयज. हांव कळ गायो बाबय अशी गायो मेळना. आयज बसला पळय सारको राजा कसो बसला. उठात ना, भंय दिसता गाडी लागात बिगात म्हणून. मद्दी बसला पळय तो. उठत ना पळय तरी. आज वेदरी मातसो बरो आहा, म्हणजे अशी कडक अशी वत ना, ते एक बरें आहा. आनी हांवें पराठा बी घेवन येयला. सगळ्यांक सकाळी एक एक खाला न्ही, जायना न्ही ते हेवी खावपाक सकाळी इतले बेगिना. मागीर भूक लागला आमी खावपाचे पराठा. ओके, चला भायर सरता. मदीं मदीं कितें मेळटा तें दाखयता तुमकां. ओके, चला. सो आतां पावला आमी वेर्णा न्ही. इतलें ट्राफीक तुमकां सकाळचें ट्राफीक न्ही, पावना. आनी कितले किलोमिटर उरला? 16 किलोमिटर पावतले सकाळचें ट्राफीक. येताना बेगीन पावतले आमी. 8 किलोमिटर लागीं पावले. आनी एक म्हाका ते साडी हाडपाक यादूच ना. व्हेरी गुड. दिवाळी लागीं पावले.
काढून दवरला हांवें साडी. म्हाका आतां याद येयले. शी यादूच ना म्हाका ते काडून. आनी हांव म्हटलेले साडी पिशवेन घाल आनी भायर दवर हॉलान. सो ते पयलीं याद उरतलें न्ही. यादूच ना. आतां पळोवया फाल्यां कशें करून व्हरून दिवंक जाय. नाजाल्यार जावचें ना म्हाजें. कितें म्हाजें बिजी आसतलें. दितले तुमी खूब जाणां आहा शिवपाक दितलो. सो फाल्यां कशें करून म्हाका दिवंक जाय. सो आमी हांगा पावना. ट्राफीक सामकें. हे पळय गाडी स्लो वयता आमची. सो पावली आमी. पार्किंग भितर अलाव ना. सो आमी फर्स्ट टायम येयला न्ही. इतलें काय आमकां आयडिया ना न्ही. ते घाल न्ही. सो हांगासर घेतला हार बीन घेतला. सो आमी गाडी न्ही फाटल्यान थंय पार्क केला. सो वॉकिंग वयता. खूब लागीं आगे पयस आगे पयस आहा. सो पार्किंग मेळ्ळें हांगासर वयता आमी वॉकिंग. मातयेचें आयदन पळयात. सो हांगाच्यान न्ही थोड्यो फेरयो स्टार्ट. आनी हांगासर एक टेम्पल आहा पळय महालक्ष्मी. हे पळयात फेरी स्टार्ट. आतां हांगच्यान आमकां वॉकिंग वचूंक जाय. पराठा खाल्ले जिरतले शिनात. हांवें न्ही गाडीन बसून एक पराठा खाले. आई सावकास यो. गाडीन आसा पराठा. टेन्शन घेनाका. युट्यूब फॅमिली म्हणा म्हाका वळखली ती आनी येवकूच ना उलोवपाक. बरें मगे आई चेडो गेला स्कुलान. तो गेला एग्जाम ना एग्जाम थँक्यू. अनिता म्हाका पयलीं येवपाक उलोवपाक. सो हांगासर पळय लायनीन घातला स्टॉल. शिव पांय दुखना न्ही. आनी कितले आहा ते आनी फुडें आयसता न्ही. शिव पावलो न्ही त्या खबर आहा. म्हाका खबर ना कांयच. आई सगळे फेरयो पळयता. आयदनां कायल कढाई पण सगळें आसा न्ही गे. घेवपाचें कांय ना. हय सगळें आसा. घेवन दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर सांगात. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. घे तू काड. आई एक काड गे. कितें आसा खंय हितून. ओपन कर. आतां ओपन करपाचें. हांव एक काडू. नेल पेंट नेल पॉलिश. म्हाका हेच मागूंक आसलेलें नेल पेंटूच. हाडू इतलो मरे. हांगाच रावता आमी. हे घे तुका 20 रुपया. शिवता हे लागला. शिवता क्लिप लागले. हांवाय तुका कितें लागले ना रे शिवना. हय म्हाका हें मेवळें. थँक्यू. चल घाल भितर घाल. सो आमी चर्ची भितर गेल्ले. भितर वचून न्ही आमकां ते इन्फंट जिजस ना ताका पांय पडोवंक मेवळें आमकां न्ही शिना. हय पांय पडले पण भितर. सो भितर हांवें कांय विडियोग्राफी घेवंक ना कित्याक अलाव ना. काडनाका म्हणपा आहलें. सो पांय पडून आयिल्ले आमी. तुका हें जाय खाजें बीन जाल्यार घे. आतां येयलात न्ही फिस्टाक. खाजें घेवकूच जाय. कितें गे रितिका कितें खेळणी घेवंक जाय खंय. शिव येयला चणे घेवपाक. ते एक लाडू घे न्ही. गोल लाडू मिक्स घे. इथे लाडू घे न्ही पॅकेट. हां तो एक. खाजें जाय तुका. आनी खाजें दी. सांगा मातयेची आयदनां बरी येयला. ते पळय गे उदीक घालपाक नाका.
आमगे आहा न्ही सगळे हय चलया न्ही सो आतां आमी तेंगेर वयता SP रॉड्रिगीज तेंगेर वयता जालें हांगासर सगळें पण हांगा न्ही सांजचें येवंक जाय न्ही भोंवपाक बरें दिसता की आतां आमगे वत न्ही कडक ताका लागून आनी कांय घेवचें ना फेरी खाजी आनी चणे घेतला सगळें आसा न्ही ताका लागून ताण लागला हें बरी दिसता न्ही ताका विचार न्ही कशें 750 खंय का 3 कलर आहा 4 कलर आहा 750 की करूया असो मम्मी लागला रितिका खेळणी घे टॉयज घे खंय हांवें म्हटलें रितिका खाजें घेतला पुरो म्हटलें तर टॉयज बी काय घेवन सारको खेळना खाजें आनी चणे खावनी म्हाका लागीं घेवपाक मन लागना घेतलें न्ही नेक्स्ट डे सामकें भोडून घालता कितें घेवपाचें तर नाका म्हटलें सो आयज न्ही अशे खुबशे लोक मेळ्ळे आमकां अशें ना आमचे यूट्यूब फॅमिली व्हिडिओ घेवंक ना हांवें कितें मी मातशें अनकम्फर्टेबल आहा व्हिडिओ पण म्हाका हडकयलें आं एकूच व्हिडिओ काडले हांवें जी आमकां स्टार्टींग मेळ्ळी पळय ती मागीर आमकां खूब जाणां मेळ्ळी सो बरी दिसलें ती गरमी नाका जालें आमकां कडक अशें वत ना मातशें सावळी अशी आसा पण खूब हीट आहा सारकें शुगर केन ज्यूस पिवन बरी दिसता जिवाक सो गाडी पार्क करून आमी वॉकिंग गेल्ले वयतना आमकां मातशें पयस लागलें पण येतना रोखडेच पावले पुरो जालें घामान बुडलें सामकें पण एकूच म्हाका वायट दिसलें ते भितर आमी पांय पडून गेल्ले न्ही मातशें व्हिडिओ काडून मेळ्ळ्यार बरें जावपाचें आसलें तशें ना सेक्युरिटी नाका म्हटलें म्हणजे इन्फांट जिजस न्ही व्हायट कलर कपडे घातला आनी अशें तुमी हाडटाले आनी आमकां मेळ्ळें आं थिंगा न्ही इतले पयसल्यान येयला आमी फार्माक आनी तेजें दर्शन जावंक ना जाल्यार कितें फायदो तर जालें आनी आमकां खबरच ना कशें वचपाचें लोक खंय खंय वयता पळय तेजे फाटल्या फाटल्यान आमी वयता की आमकां खबर ना न्ही मोबायलचें आसलें ओके सो आतां आमी तेंगेर वयता SP रॉड्रिगीज आसा पळय तेंगेर वयता पावली आमी कोलवा बिचा कडेन केन्ना येयला आमी कोलवा बिचार हांवें एकदां हांवून तुवेल्लें तेन्ना ना देवा 2009 2010 आवय देवा तेय याद खबर आहे का 2010 खंय बरें आहा कोलवा बीच म्हाका याद ना हांव केन्ना येयल्लें म्हाका याद ना इतलें साडी वचून बसले झाडार बेश्टे पळोवया मागीर आं बेश्टे तुमकां भायल्यान एक व्यू दाखयता इतलें लागीं येयला न्ही आतां आनी केन्ना येवपाचें कोणाक खबर खोबरेल ट्री दिसना तुका सगळें बसलेले खबर बा सगळें बसलेले बायक आं इतली येयल्ली आमी आतां याद येयली म्हाका मातशें मातशें येता आवय कोलवा बीच हा इतली आमी येयल्ली फाटी आं 14 years back बरें आसा बायक हांगा पार्क केलेले आतां खंय नाका आसूं सांजचे ओके बरी दिसता बिचार वचपाक आतां न्ही वता न्ही नाका आतां वचपाक सो पावली आमी वदळूच पावल्ली काय अशें व्हिडिओ बीन काडूंक ना बरें अशें उलयले आनी जस्ट फाल्यां एकूच दीस परत तुमी वयता बाय खंयचे काडले हांवें फामा भितर अलाव करूं ना म्हाका व्हिडिओ काडपाक आसूं सो बरी दिसलें मेळोन सो आतां वयता आमी रितू येवपाचो टायम जालो न्ही दोनांक येतलो तो तेजे पयलीं घरा पावूंक जाय सो बरी दिसली तुका मेळोन ओके चल बरें करून बाय चल सो भायर सरली आमी आतां रितू येवच्या पयलीं घरा पावूंक जाय कळकूच ना उलयत न्ही टायमूच जालो कितें 12 जाली पावतली न्ही आमी पावतली ओके सो डायरेक्ट तुमकां घराचो मेळटा हांव चला सो जस्ट पावली आमी आतां 1 जाली ओके 1 जाली जस्ट पावली आतां बरे भशेन आनी आतां रांदूंक जाय चिंतलें की खिचडी करया म्हणून रोखडें येता न्ही खिचडी ताका लागून तूं कितले बेगिना वचूंक जाय कितले बेगिना 2 1 जाली काय ना फेस्त आसून खाजें चणे आनी ते बारीक बरें आमी चिप्स काडलेले पळय तितून नेल पॉलिश लागलें म्हाका मम्मी क्लिप लागले आनी हेका हें लागलें लोटो चोको पळय आनी कांय ना इतलेंच ओके आनी
आमी तिंगी गेल्ली पळय SPK तेणें नुस्तें दिलां म्हाका पापलेट आनी किंगफीश. सो पळयता फाल्यां पॉम्फ्रेटची कितें रेसिपी तुमकां हांव शेअर करता. बरें कितें शिनात? हय तेच आतां फ्रिजीन दवरला. आयज मंडे न्ही, आयज खायना न्ही ताका लागून. आनी शिवाता चॉकलेट दिला. शिवान हॅपी जालो. स्पेशली शिवाताक खंय पळय हांसता पळय रावून. ही चॉकलेट शिवाताक खंय ती आंटी म्हणटा शिवाताक खंय. ओके सो आनी कांय ना. चला सो हो व्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. पुरो जालें ताका लागून. सो ऋतिकेच्या पयलीं हांव एंड करता. तें खबर ना आमी वयता म्हण न्ही. सो फाल्यां व्हिडिओ पळयतलो. ओके सो जाता तितलें हांवें शूट केला फार्मान. ओके सो बेगिना गेली म्हणून आमचें बेगिना काम जालें न्हू शिनात. नाल्यार आमचें लेट जावपाचें. हय सो जालें बरे भशेन पावली आमी. ओके सो हो ब्लॉग न्ही हांव हांगाच एंड करता. व्हिडिओ आवडलो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी चॅनल सबस्क्रायब करात. तर मेळ्या नेक्स्ट व्हिडिओ. टील देन बाय, टेक केअर. बाय म्हण सगळ्यांक. बाय. आई खंय गेली? बाय म्हण. चला बाय. सो आयज न्ही एक बर्थडे आसा तांकां विश करता. तो नांव आसा पॉल फ्रांसीस फर्नांडीस. विशिंग यू मेनी मेनी हॅपी रिटर्न्स ऑफ द डे. गॉड ब्लेस यू विथ गुड हेल्थ हॅपीनेस. देवान तुजें हेल्थ बरें दवरचें हांवें देवा कडेन मागता. तो वन्स अगेन हॅपी बर्थडे पॉल फ्रांसीस फर्नांडीस. यो रे Happy birthday and many blessings to you. May God make all wishes come to happy birthday. चला बाय.